देव बरी सकाळ दिवून तुमकां सुमेश सांग. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन संभ्रमच्या 3ऱ्या दिसाच्या नोवेनाक तुमकां सुमेश सांग माया मोगाचो स्वागत. युवा सकत आमच्या कुटुंबाक फिरगजेक आनी समाजेक नव्या उमेदीन भरता. युवा प्राय आत्मीक आनी समाजीक मोलांक सांगात हाडूंक पेसाडचो वेळ. ह्या वेळार जर तांकां सारकें मार्गदर्शन मेळना तवळ संवसारी स्वार्थी शक्त्यो आपणाच्या जाळांत तांकां सांपडायतात. असल्या संदिग्ध सवालांक फुड करच्या प्रायर सांत तेरेज आपल्या घायिल्ल्या जिणये मुखांतर जाप दिता. हे मनान धरून आज आमी बेविश्वासी जाय नाका सत्मन म्हणलो विशय नियाळटा. देवाचेर भावार्थ ठेवलेलो मनीस कसल्याच कश्टांच्या दर्यांत उपयोगून तडीक पावोवंक शकता. आज आमी उद्यमीचो जुबलेव संभ्रमतना आपलें जिवीत बांदूंक आनी आपल्या पांयार उबे रावंक समाजाक देणगी दिवंक पेसाडच्या सर्व उद्यमी पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आतां आमी उबी रावया आनी प्रवेश गीत आसोवे आयच्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात मागया. दरबाराच्या सर्वेस पुरा तुका मिट्यो दिता. महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत हांव दिन वाजता. मुखाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायता. दैवीक तुझ्या बोलान सोम्या जिवीत तुला बोयता. दरबाराच्या सर्वेस पुरा तुका आमी वंदिता. महिमा तुझी सदांच गायता काळजांत हांव दिन वाजता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. बेविश्वासी जाय नाका सत्मांद. भाव भयणीनो, विश्वास आशिल्ल्यान आमी इतल्या सकाळबडे उठून ह्या देव मंदिराक आयल्या. आमचो विश्वास आमच्या देवाचेर कितलो चड विश्वास आमचे थंय आसा तितली ग्रेस्त जिणी ह्या संवसाराची आमची जावंक पावता. तोमासा म्हणली उतरां जिवन जेजून बेविश्वासी जाय नाका सत्मांद. तर सोम्या कडेन हेच मागणी आमी करया. सोम्या, तुजे थंय म्हजो विश्वास चडय. हे मागणें देवाक मानोवच्या खातीर आमच्या पातकांचे आमी दूख धरून देवा लागचें बोक्सांनी मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्पद्वेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसून सुवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणटा. सर्पद्वेदा देवा आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर
उत्कर Krista उत्कर Krista उत्कर Samia उत्कर तुम्ही आता वस्ती करतात त्या देशाच्या अमरितांच्या देवांची म्हजे आणि म्हज्या घराण्या विशयान सांगचे तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव लोकांक जाप दिली सर्वेस्पराक सांडून आमी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकुल मोन ना कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर हाडिल्लीं आनी ताणेंच आमच्या दोळ्यां मुखार व्हड अजापां केल्लीं आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैण करून गेल्ल्या त्या सर्व लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या सर्वेस्परान ह्या सर्व लोकांक आनी आमच्या की पयलें ह्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या अमोरितांकी भायर धांवडयल्यात देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव कित्याक तो आमचो देव तेन्ना जोशवान लोकांक म्हळें तुमच्यान सर्वेस्पराची सेवा करूंक जायना कित्याक तो एक पवित्र देव प्रतिस्पर्ध्यांक सोसिनातलो देव तो तुमचे गुन्यांव आनी तुमची पातकां तो बोगसूंचो ना सर्वेस्पराक सांडून परक्या देवा फाटल्यान तुमी वेशात जाल्यार ताणें तुमकां हाचे आदीं बरें केलें जाल्यारय तो तुमचेर क्यास्त धाडून तुमचो नाश करतलो लोकांन जोशवाक जाप दिली ना आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले हांव जोशवान तांकां म्हळें सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी निर्धार घेतला म्हूण तुमकां साक्षी तुमीच तांणी जाप दिली खरेंच आमी साक्षी तर तुमचे मदें आसलेल्या परक्या देवांक पयस करा आनी तुमची काळजां सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक दिया लोकांन जोशवाक जाप दिली आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतले हांव आनी ताचें उतर आयकतले हांव देवाचें उतर हें देवाचें उतर सर्वेस्परा तूं मोचें दायज
सर्वेस्परा तूच मोचें दायज सांबाळ दर तूं म्हाका देवा मोच्या कित्याक तुजेर हांव पातीता सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूं म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिबन पाप म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा सर्वेस्परा तूच मोचें दायज म्हाका भू सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचता रातीचे पर्यंत म्हजी अंतस्कर म्हाका ती उगडासाक हाडता सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालसोना सर्वेस्परा तूच मोचें दायज सर्वेस्परा तूच मोचें दायज हालेलुया 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 तुजी बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वासी जाय नाका बगर सत्म हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 12 जाणांतलो एकलो जोगळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलोलो आमी सोमयाक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेल्या किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आसले तोमासय तांचे सांगात आसलो दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोमया म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमानताय न्हय पळय नासता सतमानतात ते कितले बागी देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आंद्रे पोसाड एक नास्तीक मनीस
पूण ह्या नास्तीक मनशान देवा पातयांतल्या मनशान एक बूक बरयला. त्या बुकाचें नांव गॉड एक्झिस्ट अँड आय मेट हिम. गॉड एक्झिस्ट अँड आय मेट हिम. आनी ह्या बुकांत तो हें विवरण दिता. तो जिवितांत निराशी जाल्लो आनी सांजेच्या वेळार फ्रांसांत पॅरिसाच्या एका प्रमुख रस्त्यार सांजेच्या वेळार वॉकिंग करता येत आसलो. एका तरेचें भें, एका तरेची खावजेणी, एका तरेची निराशा ताची थंय आसली. आनी अशें वॉकिंग करता करता आसतना ताच्या भुरगेपणाचो इश्ट एकूच फावटी ताका दिश्टी पडलो. भुरगेपणार इस्काला वेतात, खुशालाई, गम्मात, सांगातपण, खेळचें, लोडचें हे सगळी मोती घेताना एकूच फावटी तो जीव जालो. ताची इश्टा ताणें पटलून धरलें. ताणें उलोवंक सुरू केलें. तो ताचो इश्ट म्हणा लागलो, म्हाका अर्जंट कडेन वचोंक आहा, पूण म्हाका तुजे कडेन उलोवंक आहा सायबा. मस्त थंय पावून आमी मेळचें. म्हज्या जिवितांत मस्त निराशा आसा, बेजाराय आसा. हांव सोदून आसा, म्हाका जाय जालो मनीस कोण मेळटा गी म्हूण सांगून. तूं म्हजो आपतो इश्ट, आमी लागसार आसल्या पार्काक या, थंय बसया आनी इल्लें उलया. ताचो इश्ट म्हणा लागलो, म्हाका एक अर्द घंट्याचो वेळ दी, म्हाका अर्जंट इल्लें काम आसा, तें कर ना हांव फाटीं येता. जायत म्हणा लागलो. ताचो इश्ट गेल्लो, अर्द घंटो जालो, फाटीं आयलो ना. राखून राखून बसलो, 1 घंटो जालो, तो परत फाटीं आयलो ना. हो खंय गेलो गाय अशें म्हूण सांगून मुखार वेता वेता आसतना ताका पळोवंक मेळ्ळी इगर्ज. आनी इगर्जींत मधूर गायन ताका आयकलें. येया नमस्कार करया. हें गीत ताणें पयले फावटी आयकुचें, मधूर गीत. आनी तें ताका आकर्शीत जालें. मुखार तो गेलो आनी वेता आसतना ताणें पळयलें अशेंच इगर्जीन बरो लोक आसा. तो दिंबयेर पडला आनी ताका परत्यान आयकलें, येया नमस्कार करया. भाव भयणीनो, तो म्हणटा ताका आनीक आकर्शीत जालें हें गायन आनी तो लोकांचो व्हड जोमो आनी ताचें भक्तीपण. हांव आनी तिके लागीं गेलो आनी परत म्हाका आयकलें, येया नमस्कार करया धनिया. लोक पुरा सर पडोवन भक्तीपणान हें गायन करता आसतना हांवें म्हज्या जिवितांत पयले फावटी इगर्जे कडेन वयचें, हांवें पयले फावटी दिंबी घालची, पयले फावटी हांवें नमस्कार करचो. त्या लोकांक सांगता, हांवें त्या जेजूक नमस्कार केलो, तो म्हजो देव म्हज्या जिवितांत आयलो, हांव ताका भेटलो आनी म्हजी निराशा एकूच फावटी पयस गेली. हांव इश्ट सोदून आसलो, पूण म्हाका सासणाचो इश्ट मेळ्ळो. तो म्हजो देव, तो म्हजो स्वामी, तो म्हजो जेजू. आनी ताका भेटलोच म्हजी निराशा, म्हजी बेजाराई, म्हजो बेविश्वास पयस गेलो. आनी त्या देखून तो बरयता, गॉड एक्झिस्ट अँड आय मेट हिम. भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायती निराशा येता, बेजाराय जाता, भें आसता, खावजेणी आसता. म्हाका सांगा, हांगा आसली कोण असलो एक फावटी म्हणी अनुभव जायना तल्ली? काय ल्हानशीं भुरगीं आसतीत. तुका आनी म्हाका आमच्या जिवितांत खंडीत जावन आज उद्यमीचो दीस म्हण हांवें पळयलें. आनी तुमचे भितर कोणी उद्यमी आसात जाल्यार आमकां इकॉनॉमिक्सान शिकयल्लें, एटी डिप्रेशन आनी एटी बूम बूम डिप्रेशन. कोण इकॉनॉमिक्स बरोबर शिकल्ली कळटा, जिवितांत हे फावटी बूम भरती येता, हे फावटी डाऊन डिप्रेशनाक. हे फावटी लाभ जाता, एटी नस जाता, एटी खुशी आसता, एटी बेजाराय आसता, एटी संतोष आसता, एटी खंत आसता, एटी हांसो आसतात, एटी दूख आसता. हो विपर्यास. तरी पूण हे आमचें जिवीत आनी ह्या जिवितांत जर तर आमच्या देवातय आमकां खंड विश्वास आसा, त्या दाळा आमची जिणी संतोशाची जाता, बरवशाची जाता. ह्या वर्सा परत्या परत्या आमी आयकला, बरवशाचे यात्रीक. आनी त्या देखून अपुर्बायेचे कंतार पळया, यात्रीक आमी सर्व जावन आसा. आनी खंय वेता आमी? बासयल्या गावाक प्रयाण करता. ताच्या उपरांत उतरां पळया,
तुजेर आमी विश्वासता, तुजेर आमी बरवसता, तुजी ससाय आमी मागता. जो कोण असल्या बरवशान जियेता तो निराशी जायना अशें विश्वास पेटता. भाव भयणीनो, आयची वाचपां भोव आपुरबायची सुबित वाचपां, आनी ह्या वाचपांत कडक जाप दिल्या, कडक निर्धार घेतला दोनी वाचपांनी. पयल्या वाचपांत जोशुआ कितें करता पळय पुस्तक सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत ताणें इस्रायलाच्या कुळयांक, इस्रायलाच्या मलकडयांक, इस्रायलाच्या फुडाऱ्यांक, इस्रायलाच्या न्यायकर्त्यांक, इस्रायलाच्या अधिकाऱ्यांक, कितलो लोक पळया, हांकां सगळ्यांक ताणें कितें केलें, देवा मुखार हजर केलें. आनी तो कडक उलयलो. एक तीक्ष्ण निर्धार घेवंक आसा, येस ऑर नो, नो मिडल ग्राउंड. आनी कसलो निर्धार हो, स्पश्ट विवरण दिता तो. आनी देवान तुमकां इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन भायर हाडिल्ली. ताणें आमच्या दोळ्या मुखार व्हड अजापां केल्ली. सगळ्यां मागीर व्हडलें अजाप, दर्यो दोन वांटे कर्ण, वाट कर्ण इस्रायलाच्या परजेक इजिप्तांतावन ताणें भायर हाडिल्लें. आनी ताच्या उपरांत जायत्यो अजापां. अरण्यांत पयना वेळार तुमची जतन, आमची जतन घेतल्या, आमची म्हणटा, तुमची म्हणना तोय आसा तो, आमची जतन घेतल्या. भुकेल्या वेळार खावंक दिलें, थानेल्या वेळार पियोंक दिलें. परत अमोरीतकारांक भायर धांवडावन, तांचो देश तो, तांकां भायर धांवडयले. आनी तो देश कोणाक दिलो, आमकां दिल्लो देव तो. ह्या सर्वेस्पराची तुमी सेवा करूंक जाय, ना जाल्यार तुमचेर ख्यास्त तो धाडटलो, तुमी नाश जातल्यात. आनी निमाणें तो म्हणटा, तो आमचो देव, तो आमचो देव, तो प्रतिस्पर्धींक सोसिनातलो देव. आतां सांगा देखून, निर्धार काण घेया, येस ऑर नो, तुमी कोणाची सेवा करूंक कुशी व्हरतात सांगा, ह्या देवाची या इतर देवांची. आनी भावा भयणीनो, ते सगळी एका थाळ्यान जोशुआक जाप दिवन म्हणटात, ना, आमी सर्वेस्पराची मात्र सेवा करतली हांव, आमी ताचे मात्र उतर आयकतली हांव. जाप ताणें दिली, पूण ती जाप मस्त बटी ते जियोनांत. बेविश्वास तांकां मस्त बटी आयला, चरित्रांत बेविश्वासाची. पूण यू हॅव टू एप्रिशिएट दॅट. तांची जिणी थोडे बटी मस्त कधीची बेजारायची कश्टांची तासली बा. आमच्या इतली सुद्दां नासली तांची जिणी. देव सांगता वय, प्रभाय सांगतात वय, पूण खंय धांवन खंय आपूण व्हरून इतलें पुरा रानांत ते हांगा परत थोडीशीं वर्सां खावंक नासतना पिवंक नासतना परदेशा भाशेन देव खंय आहा, देव दिसना तांकां. तरी पूण ताचें धैर्य वी हॅव टू एप्रिशिएट. आनी जायते बटी ते देवा ती विश्वासी रावल्यात. हो खरो विश्वास, खऱ्या देवाचेर खरो विश्वास. भाव भयणीनो, असलो विश्वास, अखंड विश्वास. दोन दोणीचे पाय दवरचो न्ही. देवी जाय, देवसारी जाय, पाद्र्या बी जाय, ज्योतिशी जाय, इगर्जी जाय, पितीसपणाय जाय. सो दोन दोणीचे पाय दवरल्या बरी. मांजेलान जाल्यार पळया, कडक निर्धार आनी कडक उतर ताचें. आय एप्रिशिएट दॅट. सीदा उलोवच्या मनशाक तोमास बारी बरी देख. हे उलाय पिदाय खेळटात पळय, भायर भितर खेळटात पळय, मुखार हे फाटीं उलयतात पळय, तांकां जायना ते. म्हज्या जाल्यांक म्हाका सीदा उलोवंक येता हांवें. तोमास पळया, तोमास सीदा जाप दिता, आमी पळयलें जिवन क्रिस्तांव. आडे हांवें ते गाय देखल्या करीत आनी म्हजो हात ताच्या कडवळान घाल्ल्या सरीत हांव सत मानचो ना. नॉर्मल, रियल. कित्याक त्या वेळाचेर जिवनपण कोणाक कळटा, कालें कळटा, समजणी नासले. आनी केदारा जेजू दिश्टी पडलो आनी तोमासाक हांवें, तोमासा ये, तुवें कितें सांगलां तशें कर आतां, जें बोट हाड, हात हाड. तोमासान बोटी व्हरना, हाती व्हरूं ना. तोमास सीदा सर पडलो, ताणें ताका नमस्कार केलो आनी बोवापुरबायचें मागणें, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. भाव भयणीनो, कितल्या अपुरबायचीं उतरां पळया, हे मागण्याचीं उतरां. देवा ती कितलो आमचो विश्वास आसा, हे मागणें करा.
हर एक करिसा उडास दवरा म्हज्या समया म्हज्या देवा उठल्या कुठले इतले मागणे म्हळ्यार पुरो ते भाग्य उसाचे गुरवे लांब उबरो मागणे म्हणो जे म्हणणं उठल्या कुठले आलतारी कडेन वचून हात जोड जाल्यार दिमी घालून हांव तशें करता देखून दिमी घाल म्हळ्यार हांवें ना जाल्यार हात जोड न्हू आलतारीचे दिश्ट घालून समया पळोवन म्हज्या समया म्हज्या देवा इतलेंच पुरो सकाळींचे मागणें गपूर सोदना राटावळ आसा म्हज्या समया म्हज्या देवा इतलेंच म्हळ्यार पुरो कितल्या अपुरबायचें मागणें भाव भयणीनो ह्या दिसांनी हांगासर नियाळाक जेजूचें ल्हान फूल तेरेस ह्या विशयान ती उल्लेख केल्लो आसा मोटव्यान जेजूचें ल्हान फूल तेरेस कसलो विश्वास तिका देवा ती आसलो जी मोटवी जिणी 26 वर्सांची 54 वर्सांची जिणी ल्हान आसतनाच तिची आवय मरण पावली तिच्या मुखली दोगां भयणी शिश्टां जावंक गेली घरांत एकसुरपण जायते काम ती राटाबोळ एका वाटेन आनी एक वाटेन तिची भलायकी बरी ना केबाची पिडा तिका ल्हान आसतना आसली शेड कोंकली आनीक दांबोबांचें सकट तिका आसले आनी ही कोवेंता भरती जाता आनीक ती ल्हानशी कामां करता व्हडलें काम तिका जायना ह्या सांतिरीन ती म्हाका मस्त मोग अभिमान कितें म्हण सांगल्यार म्हाका मुखार बेतनी सिस्टर बसून आहा ती आमच्या कॉन्वेंटाची हांवें ताका आपोवन हाडले इश्टान एस आर सिस्टर वामांजूची हांव थंय 7 वर्सां आसलो ती हांगासर 2 जाणां सिस्टर जॉयल सिस्टर फिलोमिना भाव भयणीनो जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस बेतनी सिस्टर बारी मोगाची कार्मेल पाद्र्यापां कार्मेलीत पाद्र्यापां बारी मोगाची कार्मेल सायबिणी तांकां मोगाची हांव कार्मेल सायबिणीच्या फिरकजीसो शिरताडीसो आनी थंय 2 भक्तीपणां आहात एक सांत तेरेजाचें आनीक कार्मेल सायबिणीचें हर एक आयतारा मिसा वेळार अखेरीक जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेजाचें नोवें थंय आसा आमच्या घरांचें नांवूच लिटल फ्लावर म्हज्या भावांची 5 घरां आसात पूण लिटल फ्लावर आमचे सुमार 500 आंगडी आसात लिटल फ्लावर आमची जायतीं वाहनां आसात लिटल फ्लावर 45 वर्सां आदीं बेकरी बिझनेस सुरू करतना लिटल फ्लावर नांव दिल्ल्याक हिंदवांनी म्हज्या भावा कडेन म्हणलें की हवदा न्ही लिटल फ्लावर बरयतात हांव बिग फ्लावर माल पडित म्हूण सांग तांकां तें समजना काले म्हूण सांग पूण आमकां कळटा लिटल फ्लावर जेजूचें ल्हान फूल आनी फ्रांसांत पॅरिसांत हांव गेलां लिस्यू 2009 इसवेंत एकलोच हांव गेल्लो सगळो दीस हांवें ती मागण्यांत प्राजितांत कांय काणगे नासतना कांय नासतना पिये नासतना करशिल्ला मागण्यांत आतां 15-16 वर्सां जातात भाव भयणीनो देवा ती अखंड विश्वास भावार्थ दवरली ती पिडाशेर आसता ल्हान प्रायर सगळो दीस कुरों कुरों आसल्या कितें म्हणटात तरणाटीं भलायकी वंता आहली इल्ले तामाशे करतात इल्ली खेळकुळां करतात इल्ले पांय ओडटात तरी पूण ती हांसतेली आनी हांसतेली आनी हांसतेली देवा ती विश्वास हेरां ते विश्वास आनी जें कितें त्या विश्वासान ल्हानशी कामां अपुरबायन बरें करून ती करतेली आनी आधुनीक मनशांक आनी तरणाट्यांक भुरग्यांक एक वर्ती देख आमी सभापती म्हणना गी जिणयेंतल्या कश्टां वेळार कंटिन्यू करा दोळ्यांनी भरता दुख सुखांनी दूख रसलोलो सुखांनी दूख रसलोलो चंचल जायनाक कंगल जायनाक पंत पर्यंत कितल्या अपुरबायची उतरां बेविश्वास सोडूंक आनी विश्वासान जियो देखून आसता तुमकां ह्या दिसाच्या ह्या नोवेनांत हांव 2 संगती शिकल्या पुरो पयले खंयचे सकाळीं उठोवन आलतडे वचून हात जोड 7 जाली दिंबी घालून काले मागणें म्हळें हांवें म्हणयांगी 3 बोटी म्हज्या समया म्हज्या देवा म्हज्या समया म्हज्या देवा म्हज्या समया म्हज्या देवा आनी जिवितांत निराशा आयिल्ल्या वेळार तुमी चिंती नाकात बाजऱ्या भांगा निराशा हांगा घाले खावंक जेवंक घडटा आसा बरें घरा जायते फावटी जायते याजकांक धार्मिकांक तुमच्या प्रसट ते सवां कश्टान वर आयल्या म्हज्या जिवितांत मस्त आयल्या तरी पूण धैर्यान भरवशान विश्वासान जियोंक आत्तां सांगिल्लें मागणें आनी आत्तां म्हणलें कंतार खंयचें तें चंचल जायनाक
कंगल जायनाका पंत पर्यंत लागींच हांवून तुज्या. उबे रावया, आमची प्रार्थना देवा भेटोवया. या ऑफेटरी काणिकेच्या गातात. सर्व आमची मोगाळ पापा काणीक जावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसान. कितेंच ना आमचेच ह्या संवसारा आसा कितें तुवेंच दिलें. भेटयता आमकां ह्या बलिदाना तुवेंच दिल्या सगळ्या देण्या सोबेक. भरवस आमचे मोगाळ बापा काणीक जावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसान. बाबा भयणीनो, आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणेंच मोगान आमकां भासयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सरवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयले. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमात दिश्टीक पडलो. ताचे अमरपण परजडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit dălbaranțu survis portu. Sârcani somsar bodla tuja baba. Tuja baba. Sargi tuka जय सर्गी तुका जय sargi tuka jai सर्गी तुका सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 भू sargi
तुका ओम सर्गी तुका जय सर्गी तुका ओम सर्गी तुका ओम सर्गी तुका जय. बापाक रोज तूं पवितून सगळी अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो कदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोपतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबर तसो गोड परगटुया समया जेजू आमी वंदो काता आनी ये काळस तितले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कुडान रगत सेवतली आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीट पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आमच्या इश्टागाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांचे दये कर म्हण आमी मागता. ओंकार मोरये देवाचे माये संगतीक सांजुजे तुजो पती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळीक कमान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याचे मागणे देवाचेर विश्वास दवरून जिवोवच्यात आसले आनी बेविश्वास पयस करच्यात आसले. आमच्या सदांच्या गरजा मागोवंक आनी विविध तरांची तेसावां ह्या ल्हानशा मागण्यांत आटापल्यान तर हे मागणे आमी आतां भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गी तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आमकां ताळीन पडोवन दिवका पूण वैतांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेक तेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कितें सोर्ती पृथ्वीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजो क्रिस्ता ती तुझ्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे भविसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. उजव्या दाव्या कारल्याक बरें करून पळया. बरो एक हांसो दिया. एक हांसो आनी एकल्या ती बरोसो उपजयता निराशा पयस करता म्हळ्यार मतीन दवर हांगासर काली त्या खातीर शांती दिवची नाका. एका तोंडां पडोवन बरें हांसो दिवन एकामेकाक शांती पाठव. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय हो जावन आसा जेजू आमचो सोडवणदार आमचो सोमी. ताचे विश्वास दवरची आनी ताका सेवची आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. हांव पात येता सोमिया तुझे हाजीरपणान बोग करता सगळ्या काळजान सत मांडून बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता हांव पात येता सोमिया तुझे हाजीरपणान बोग करता सगळ्या काळजान सत मांडून बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता
हांव पातयेता सोमिया तुजे हाजीर पोळन बोग करता सगळ्या काळजान सत मादून बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता हांव पातयेता सोमिया तुजे हाजीर पोळन बोग करता सगळ्या काळजान सत मादून बेविश्वास पयस करता बेविश्वास पयस करता आमी प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुज्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवचिले. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिन मसरूच यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारान जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारूंक आनी सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांव बी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचो व्हड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. ल्हान मेटांनी बुरवश्याची जिणी हो ध्येय घेवन तिसऱ्या दिसाचे नोवेन आमी आदारतना बेविश्वासी जायनाका सतमान हो विशय आज आमी नियाळ्ळो. आयचो आख्खो दीस उद्यमी पसोत आमी समर्पिला आनी तांचो जुबलेव ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमी हांगासर करता. सर्व उद्यमी आमच्या समाजाचो एक खांबो म्हूण सांग येता. तांच्या उद्यमतावन न्ही मात्र तांचें बरेंपण, तांच्या कुटुंबाचें बरेंपण, तांच्या भुरग्यांचो फुडार ती सोदतात, मात्र न्ही आमच्या समाजाक तांची देणगी आसा. जावं हर एका फिरगेजेक, जावं ह्या पुणशेताक वा खंयच्याय संघ संस्थ्याक तांचो पाठिंबो आसाच. नातर हे संस्थे जावं फिरगेज सोलोवंक बारीच कश्ट. असलें उदारपण तुमी दाखयते आसात, मात्र न्ही क्रिस्ती उद्यमी न्यायनितीन सांजुजेच्या प्रेरणेखाल वावर करते आसात. हे तुमचें बरेंपण, हे तुमची प्रामाणिकता, विश्वासीपण आमी मानून घेता. आनी सर्व उद्यमी पसोत हांगासच्या आनी मुखल्या मिसान येवच्या सर्व उद्यमींक ह्या जुबलेवाचे शुभाशय आमी पाठयता. घट्ट दोन ताळयो सर्व उद्यमी. तशेंच ऑनलायनीर आमचे संगी, आमचे भाव परगांवांत आसचे, आमचे भयणी आमकां संगात दिते आसात, ह्या मिसान भाग घेते आसात, नोवेनान भाग घेते आसात, तांकांय ह्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. आयच्या ह्या तिसऱ्या दिसाच्या पयल्या मिसाक आमचे संगी आसात मनदेक बाब सिप्रियन पिंटो. हांव चिंता आमकां सगळ्यांक ते मोगाचे आनी वळखेचे हर एकल्याक आपल्या आपल्या नांवान वळखुंचे बाब फादर सिप्री. तांणीच म्हळें गांवांत ते शिरताडीचे आनी कशें थंय जेजूच्या ल्हान फुलाचें आनी कार्मेल सायबिणीचें देवस्थान आसा म्हूण. उपरांत ते गुरुपुरो, लोरेटो, वामंजुरू असल्या फिरगजांनी तांची सेवा दिल्ली आसात. आतां पेरमनूर
फिरगजेचे विगाळ मातुर्नई मँगलोर साऊथ या डिनरीचे डीन ते जावन आसात, विगार वार ते जावन आसात. बापसिप्री तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे एकलो बांदपी न्हय मात्र काटवणां बांदचो, बागार कुटुंबां बांदचो, मनशां बांदचो. तांच्या हास्या मुखांत्र, तांच्या उत्तेजना मुखांत्र ते सदांच आमकां प्रेरण जावन आसात. आनी आमकां प्रत्येक करून कर्मेलितांक आनी ह्या पुणशेताक ते भोव लागशिले. आमचे ब्रदर्स ते फिरगजनी आसतना थंयसर सेवा दिवंक तांणी व्हरती उमेद दिल्ली आसा. मात्र न्ही आमच्या एका सेमिनरिस्ताच्या शिकपाक सयती तांणी कुमक केल्ली आसा. एक दियेसीचो विगाड जावन आमच्या कर्मेलिताच्या एका ब्रदराक तांणी शिकपाक आदार दिल्लो आसा. हें दाखयता तांचें उदार मन आनी तांचे आमच्या कर्मेलितांतय धर्मिकांतय तांकां हाचो हुस्को. तांकां हांवें संजेच्या मिसाक आपयल्लें, पूण फिरगजेंत दुसरें कार्य आसलें देखून तांकां एक जावना. मागीर ह्या सकाळींच्या मिसाक आपोवंक हांव इल्लें खावचेलो, कशें आपोवचें गे म्हूण, कित्याक इल्ले त्रास जातीत म्हूण हांवें चिंतलें. पूण पाद्र्याप म्हणालो हांव 4 वरार उठ्ठां आनी वॉकिंगाक वेतां, त्या देखून पाद्र्याप फिट्ट आसा. सो सकाळीं जावं दी संजेर जावं दी हांव फ्री आसा जाल्यार खंडीत येता म्हणाले. मात्र न्ही, आयच्या सकाळींच्या वेळाच आमची संगी आसून हे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां. बाब सिप्री तुमकां आनी तुमच्या फिरगज कुटुंबाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. घट्ट 2 ताळयो पाद्राबाग. ह्या वर्सा पेरमन्नूर फिरगजेंत एकलो कर्मेलीत याजक आमकां मेळच्यार आसा, ती संतोशाची गजाल. ह्या संगी कोयरान संगत दिल्ल्या वाचपां वाचल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांचो विशय आसा दोळ्यांचे दिश्टीन्नी भावार्थाच्या उजवाडान. आनी ह्या दिसा आमी कार्यनिर्वाहकांचो जुबलेव MCचो जुबलेव हांगासर आचरण करता. परत्यान तुमकां उगडासा करता. ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा हांगासर सकाळीं 8:30 तावन दनपारां 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसा केलां. सोनवारा दिसा सांजेर 6 वरांचें मीस सर्व भुरग्यां खातीर समर्पिल्लें आसा. भुरग्यांचो जुबलेव आमी आचरण करता. त्या दिसा भुरग्यांनी 7 दितर बाळक जेजूचें नेसण न्हेसून येता, वा सांत तेरेजाचें लिसियेचें सांत तेरेजाचें नेसण न्हेसून येता. आनी बऱ्यां करून न्हेसून आयिल्ल्या भुरग्यांक खंडी जावन इनाम आसा. देव बरें करूं. आतां नव्याना खातीर दिंबी मोडया. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष. जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो, सरतरांच्या गरजांनी तो मनशाक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फवस. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. बाळपणांत हांव मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, इतलें चड हांव तुका भाऊ भयणीनो बावडताना आमी हांगासर आसां. सैतीं ते सवा करचो विनंती घेवन आमी आयल्या. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी बावडतान जेजू बाळका मुखार दवरया. प्रत्येक रितीन सर उद्यमी पसूत माग्या उद्यमाक आपणाकच समर्पिल्ल्या. नवें उद्यम प्रारंभ केल्ल्या, तशेंच उद्यमान कश्टा नश्टाक वळख जाल्ल्या सर्व पसूत प्रत्येक रितीन ह्या वेळार मागया. सांगाता म्हणे ए बगेवून जेजू बाळका, तुजे सर पदवे आच्या पितरान उगडापी केल्यास आनी तुका बेसांव दिवंक कळलो. पत्तीनेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दे नायक. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुमी तुझे सांगाता. श्रेय भितर तूं सुदैव आनी सेवेक फळ तुजे कुशीचें जेजू. देवाचो पूत मनीस जालो.
नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेमी तर तू सुदैवन स्तेमी फॉल तुझे कुसीचे जिजू देवसुपुत मुनीसलो नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुझे संगता श्रेमी तर तू सुदैवन स्तेमी फॉल तुझे कुसीचे जिजू देवसुपुत मुनीसलो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणाय महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणाय महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालणाय बड़ोक जेजू लागी मागणे ये अच्छा पंचा जेजू बाळका नोवेनाचे आता विशेष मागणे सगोळी बांदाप कॅटरिंग म्युझिक टेलरिंग रिक्षा हांचे बसोत मागया म्हणजे उपरांत तुमी मुंचे सुताराचें काम करून वावराचो महत्व उखलून धरिल्ल्या जेजू आमच्या वावराचेर तुवें आशिर्वाद केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता तुवें आमकां विविध देण्यांनी भरल्याय आनी विविध व्याप्त धर्म समाजीक देणगी दिवंक फावो केलाय आमची सगोळी बांदाप कॅटरिंग संगीत फॅशन वाहन चालन इत्यादी कामांनी तुका महिमा दिता आमच्या कामांत आमकां तिरासनांनी जैत दी सतानितीन आमचो दिसपडतो ग्रास सोडून करचेवंतांच्या आदाराक पावूंक आमकां कृपा दी आमेन जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कृपे देण्यांक मात कार्यांक अर्गां दिवन हे मागणे सांगता म्हणया हे भोव उदार बाळूक जेजू तुवें आमकां दया केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या काकुळती आमी वर्णितल्या साय आमचो देव रसनारांनी आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता ज्या ज्या पंचायी म्हाजे मरेफात कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत तर स्तुती आनी महिमा सावन तुका बळका दिजो आशिर्वादा खातीर तकले बगोवया सरपुद्वेदार देव खंडवड्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं बाबार्थच्या शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तो सुमोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं आनी सरपुद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सदांच आसो आमेन जेजू बाळका आमची बेसांगा आयक आमची मागणी जेजू बाळका आमची बेसांगा आयक आमची मागणी म्हाका आनी तुमी घेतल्या वासयले सोम्या तुवें घेऊन आया मेरी ते हम दान आमकां
तुझे कृपे सवे जेजू बाळका आमची बिसावगार आयक आमची मागणी जेजू बाळका आमची बिसावगार आयक आमची मागणी मुखार पुत्रा सुवे हांव क्वार मोरया आशिर्वाद दिव आमकां उद्योग